काल रात्री आमचे जे एक्साइज चेकपोस्टाचे जे स्टाफ आसा त्यांनी काल रात्री ही गाडी हांगा डिटेन केल्ली. तांकां डावट येयलो की गाडयेक कितें तरी सोरो आसपाक शकता. काल राती कितल्यांक खबर? काल रात्री अरावंड 8 साडे 8 सुमार डिटेन केल्ली गाडी. सो डावटान तेणी गाडी सायडीक घेवन गाडी ओपन केली. पयल्या फाटल्यान सगळी ही प्लास्टीक बॉक्सां आसलेली, आयसाची बॉक्सां आसलेली. आयसाची बॉक्सांतल्यान भितर पयलें तांकां कोरुगेटेड बॉक्सां अशी दिसली. म्हणून सगळे आयसाची बॉक्सां भायर काडली आनी मागीर गाडी थरली चॅक केली. थरली चॅक करतकीर तितूंत आमकां 225 बॉक्सेस, टोटल 225 बॉक्सेस लिकराची मेळ्ळे. वर्थ कितले जाले व्हॅल्यू? टोटल लिकराचो व्हॅल्यू जाता 5,08,800 रुपये. गाडी खंयच्यान बी येयली कितें सांगलें तेणी? गाडी ड्रायव्हरा कडेन आमी सद्या प्रायमरी इंटरोगेशन केल्लें. तितूंत भितर ते अशें हें जालां की ताका अर्द वाटेक बाळ्ळी खंय तरी गाडी हाडून दिल्ली आनी अप टू अंकोलाक ताका दी म्हणून सांगलेली. अंकोलाक कोण तरी आनी दुसरो येवन घेवन वयतलो अशें म्हणून सांगलें ताका. ही गाडी धाडून दिल्ली ड्रायव्हराक काय ही गाडी धाडून दिल्ली? ही एंटायर कारवाई जी केल्ली आसा ती अंडर द सुपरविजन एंड लिडरशीप ऑफ आवर कमिशनर श्रीमती अंकिता मिश्रा. हेजे मुखार तिजी लिडरशीप अंडर ही इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतलें. काल राती गोंयच्या बॉर्डरीचेर पोळ्या चॅकपोस्टाचेर काणकोण एक्सायजीन एक ट्रक धरलो, फीश कंटेनर. हितून भितर टोटल 225 सोऱ्याच्यो केसीस आशिल्ल्यो. वर्थ रुपीज 5,88,000, 5,88,000. आनी हितून भितर हो जो ट्रक आशिल्लो हो मडगांवच्यान त्या बाजून गेल्लो. ड्रायव्हरा जेन्ना विचारलें, ड्रायव्हर सांगता आपणा गाडी फक्त बाळ्ळी हँडओवर केल्ली, गाडी खंयच्यान येयली ती आपणाक खबर ना. हे हितून भितर काणकोणचो एक्सायज ऑफिसर शंभा नायक आनी तेंची टीम फुडली चवकशी करता.